येवकार हांव जवाहर सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. मांद्रे आशवे मोरजेचे रस्ते काबार, गाडयो चलयतना करच्यो पडटात सरकशी. आमदारान दिला उतर पण अजून जागलो ना उतराक. पर्यटक मात दितात तांबडे रस्ते. वेर्णा आणि नावेली स्पोर्टिंग क्लबामध्ये रंगली फायनल. नावेली स्पोर्टिंग क्लब 5 विरोधात 4 गोलांनी जिंकलो 7 जुजे द एरियल पंचायत कप. नवरात्रांची सांस्कृतिक उधळण ढवळे सत्यनारायण देवळात जाल्यार चांदेला सातेरी मंदिरात भजन नाटकाचे नवरंग. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मांद्रे आशवे मोरजेचे रस्ते काबार जाल्यात. गाडयो चलयतना अक्षरशः सरकशी करच्यो पडटात. तांबडी माती गुड्डोवची पडटा म्हण पर्यटक वाजतात. पर्यटक ना जाल्यार थळावे वेवसायी सुक्यार पडटात. चौथी पयली रस्तो दुरुस्तीचे आमदारान उतर दिल्लें पूण शेवटाक आमदाराचेच आश्वासन ते. काणयेंतल्या उलोवपी शंखावरी दिता म्हणटा पूण दीस ना. पळयात संदीप कामोलकराची बातमी. आत्ता तुम्ही पळयल्लें आसतलें की हांगासर रस्त्याची परिस्थिती आनी आतां ट्युरिस्ट कितें सांगता ते. कारण तांकां गाडी चलोवपाक कितली प्रॉब्लम जाता. आतां हो म्हाज्या फाटल्यान स्कूटर चलयता. 2 व्हिलरांचे कितें प्रॉब्लम जातले ते पळया. आतां म्हाज्या फाटल्यान पळय सर्कस करीत करीत वता. हो एंटायर स्ट्रेच जो आसा जो मांद्रे आशवे टू मोरजी हो सगळो रस्तो गेल्लो आसा. आतां हो खरो म्हणचे जाल्यार हो चवथी पयलीं करपाचो आसलेलो रस्तो. चवथ जाली, आतां फाल्यांच्यान दसरो आनी आतां थोड्या दिसांनी दिवाळी येवपाची आसा. आनी आतां हो ट्युरिस्टीक बेल्ट म्हणटा आमी हो सगळो भरलेलो आसतलो ट्युरिस्टांनी आनी ट्युरिस्टांक हें सगळें दर्शन तांकां मेळटा. आतां ते आपल्या वाठारांत वयतले तेन्ना हांगासर कितें सांगपाक सोदता आसतले देव जाणा. तुवें पळयलें आत्तां एकट्यान आपली प्रतिक्रिया उक्तायले की रस्ते कशे आसा. गव्हर्मेंट करता म्हणटा पण बेगीन जावपाक जाय अशें तेकाय बी दिसता. अशें जर खरें गव्हर्मेंटाक जर दिसलें आनी डिपार्टमेंटाक जर दिसलें जाल्यार हे रस्ते बेगींतल्या बेगीन करचे जेणे करून ह्यो ज्यो गाडयो आसा आनी ट्युरिस्ट जे आसा पळय गाडयो कश्यो चलयता त्यो पळया आनी कितें परिस्थिती गाडयांची 4 व्हिलरांची जाता जाल्यार 2 व्हिलर हांगासरल्यान कशें वता आसतले. रास्ते की परिस्थिति कैसी है? रास्ते अभी तो बहुत ख़राब है. दे आर ट्राइंग टू मेक द रोड बिगर बट दे आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट एफर्ट टू मेक रोड बिगर बट probably the contractors are not doing their right job. Government has put the very good plan but contractors not doing job is resulting in this. You are seeing we are not able to do anything here. Not this, you see the less road and more. अब टूरिस्ट कैसे फील कर रहे हैं रास्ते पर? Tourists is not coming in this area because restaurants are closed because of this pollution problem and hopefully they will be, government is doing their due needful and probably they will be able to do it very soon. Will be able to open all these things. आपको गाड़ी चलाने में कैसी दिक्कत आती है? Now we are habitual. Thank you. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. असोळडीची कोमुदिदादीची जमीन सरकारान अतिक्रमण मुक्त करून दिवची. सरकारी सेवेत 40 वर्सां काडलेलो रिटायर्ड PSI सदानंद रावत देसाय मागता. हे जमिनीत बरीच अतिक्रमणां जाल्यांत. खर कारवाय करून सरकारान ती काडून उडोवची.
ते खातीर सरकारी कचेऱ्यांनी खेपो घालपा इतलें बळगें आनी पिराय उरली ना. सदानंद रावत देसायान 365 कडेन आपलें दुख्ख उक्तायलां. आसोल्ड्यात चडशी कोमनीदादीची जमीन सुमार 80 लाख स्क्वेअर मीटर. पूण सद्याक थंय साबार आस्थापना आनी वेवसायींनी अतिक्रमण केले. सोरे फॅक्टरी, बार, टायल्स दुकान अशी साबार आस्थापना आसात. कोमनीदादीची जमीन आसून भलतेच कडेन अर्थीक वेव्हार चल्ल्यात. आयकात आसोल्डे कोमनीदादीचो एक वांगडी सदानंद रावत देसायाक. फक्त कोमुलातीची जमीन जी आसा असोडला चड कोमुलाती जमीन आहा. देवस्थानां पूण थोडी आसा. त्या जाग्यार पयलीं घातलेल्यो 2 फॅक्टरी 3 फॅक्टरी सोऱ्याची चलतात. 2 फॅक्टरी बंद आसा त्यो सामकें कंप्लीट हें जाला. आनी एक त्यान थिंगा बार घातल्या 2017 तेन्ना सावन ते ह्या कोमुलाती पयलींची ऑफीस जाल्ल्या तेन्ना सावन ती केस चलताली आनी आतांय ती चलता. थोड्यां तुगे हे थोडे कितें केला मुद्दम खंयचो तो मनीस जो हे कोणूच ना लागनासतना एकट्यान थिंगा टायल्स घालपाचें एक ऑफीस घातला आनी तो प्रत्येक म्हयन्याक 5,000 रुपया तेंचे कडच्यान घेवन खाता. त्या जाग्या बद्दल आनी त्या बद्दल कांयच ना. तो सगळें थिंगा सामान हाडून विकता. तेजे नंतर मागीर बेतकाकार म्हणटा हें कोमुलात तुगेली सोडलेचीच कोमुलात एकट्यान थिंगा एक घर काडला आनी तें भाड्या दिवपाक केला. दुसऱ्यान एक घर काडटा हांव वेचोन तें हाडायले कडेन आसा तेंय तशें दवरलां. म्हणून हें जे गोवोरमेंटान ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी आमची जमीन आसा ती तशा तशी दवरपाचें आनी तेणी जें कितें केले कडेन आसा तें मोडून तेणी स्वता घेवन गेल्या सुद्दां आमचें कांयच ऑब्जेक्शन ना. सदानंद रावत देसाय रिटायर्ड पुलीस अधिकारी. 40 वर्सां पुलिशेंत सर्व्हीस केल्ल्या उपरांत रिटायर जालो. तेकाय 17 वर्सां जावन गेली. आतां सरकारी कचेऱ्यांनी धांवपळ करपाची पिराय उरली ना. सरकारान धांवपळ वाचोवपाक जाय. आयकात सदानंद रावत देसायाक. हांवें पुलीस डिपार्टमेंटान 40 वर्सां सर्वीस करून 17 वर्सां जालें हांव रिटायर आयल्या. त्या मेरेन आज पर्यंत म्हाका थिंगा ह्या ऑफिसान चल त्या ऑफिसान चल म्हाज्यान आतां जायना. हांव मोस्ट सिनियर. म्हाका सगळे अनुभव आसा. हांव मडगांव रावन त्यो शिमू दाखोवपाक शकता. तेन्ना तुमगेलो गव्हर्मेंटाचो जॉब एडमिनिस्ट्रेटर जावं डेप्युटी कलेक्टर जावं केन्ना येता तें सांग. आमी वचोन ती सारकें सर्वे करया आनी हें करून घेवया. कितल्या घोटाळ जाल दिसता तुका ह्या हितून? जवळ जवळ घोटाळा जाला. बरी जमीन आमी हें काडले की सर्वे हेजे प्रमाणे केन्ना 70-80 हय 70-80 लाखां तरी जमीन आमगेली आसा कोमुलातीची. हय मागीर त्या तितूंतली जमनी बद्दल कोणेच कांय केलें ना. आमी फुडाकार घेवन स्वताचे म्हाज्या कडच्यान हांवें म्हाज्या स्वताचे पयशे मोडून हांव ह्या देवळे काम करून घेता. तेन्ना मातशें येवन तुमी पळोवपाचें आनी आमगे जमीन आसा तशी दवरपाचें. तेणी जें कितें उबी केलां तें घेवन गेल्या म्हणून आमचें कांयच ऑब्जेक्शन ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवपरांनी वखर पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे एग्रीकल्चरल पॉलिसीक व्हिजनच ना. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान आरोप केला. जे तरेन सरकारांतल्या मंत्र्यांनी व्हिजन दवरलां तें पळयत जाल्यार रुरल अर्बन एग्रीकल्चरल स्टेट ह्या फुडें पॉवर इन्व्हेस्टिव्ह रिक्वायरमेंट स्टेट जावन उरतली, विजय म्हणटा. मजगतीं अनुभात पीक 25 ते 30% उणें जालां. बळीराजाक बळिश्ट करपाचे बाबतींत सरकारी पावण्यार उदासीनताय पळोवपाक मेळटा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. त्या पावसाचो निर्गमनाचो काळ सुरू जाल्ल्यान गोंयभर जे शेतकार आसा तांच्यांनी आतां झपाट्यान शेत कापणी सुरू केल्या. कांय कडेन आतां शारांनी बरीचशी आमकां कापणीची मशिनां शेतांक दिश्टी पडटा, जाल्यार गांवांनी ही जी मशिनां आसा ती दिश्टी पडना. कांय कडेन पावर टिलर जाल्यार कांय कडेन आजुनूय मळणेचे प्रकार सुरू आसात. पूण काणकोण, सांग्या आनी केपें ह्या 3 भागांत जर पळयलें जाल्यार ह्या भागांत कापणी बरोबर आतां मळणी लोकांनी सुरू केल्या. आनीक दर वर्साच्या पिका परस यंदाचें पीक खंय सुमार 25 ते 30% कमी जाला. कारण खंय पावस मेळत थंय पडटालो आनी मेळत तेन्ना पडटालो. ताका लागून ह्या हवामानाचो परिणाम हो भाताच्या पिकाचेर जाल्ल्यान ह्या वर्साक बऱ्याचशा प्रमाणान शेतकाराचेर एक उपासमारीची पाळी येवपाची शक्यताय आसा.
ह्या संबंधीत विशयाचेर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान गंभीर्यान विचार करून ह्या परिस्थितीच्या बाबतीन सामकें स्पेशल तांच्यांनी सबसिडी दिवं येता अशे पद्दतीचे आतां उलोवणी शेतकार करपाक लागल्यात. घेवपाक बीन बरें. कसलें बरें? तांबडे 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 ज्योतीचें. ज्योतीचे. तुमी रोयता कसलें म्हणलें? आमी जया जया कित्याक रोयता? मातशें चड दिसता. जयाचें मातशें चड दिसता. ऊब वयता पळय कितले काय पळय शेताची. नुवां जाय 2,000 नुवां जाय मशिनाची. हें खूब गेली, ऊब खूब गेली, ऊस खूब गेली. कित्याक? पावस पसवता ना पावस ना जालो. भात पळय पसवता तेन्ना पावस ना जालो न्हू. तेन्ना तें फाटीं उरलें पसोवपाक. आनी मागीर पसोवन मागीर पावस येयलो. तेणी शेतां आड पडली. हय. म्हाका मातशें जमनी लागलें सगलें. हय. आनी जालें पूण जालें. जावपा जालें. पूण वर्साच्या कितले पोटल्यो कमी जाल्यो? वर्सां हेजेर जालें रे कमी. हय. कमी जालें. जाल्यो 500 पोटल्यो कमी जाल्यो. आगाळी फातोड्ड्या कापणेक सुरवात जाल्या. गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान कापणेक हजेरी लायली. सरकार शेतां आनी शेतकारांची कितली काळजी घेता ताचेर विजय उलयलो. विधानसभेंतय कॉन्ट्रॅक्ट आनी कम्युनिटी फार्मिंगाचो विशय ताणें काडिल्लो. ताचें म्हणणें सरकार अजिबात गंभीर ना. एग्रीकल्चर फॅसिलिटेट करपाक तितलो सिरियस ना. हें कशें कळटा तुमकां? एसेंब्लीन ज्या दिसा हांवें काडिल्लें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आनी कम्युनिटी फार्मींग जावपाक जाय तेन्ना आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टरान कितें सांगलें, टॅनन्सीचेर उलोवपाक लागलो. टॅनन्सी आनी हें तशें लिंक कांय ना. आनी आतां काल सुदीन ढवळीकरान एनावन्समेंट केला की पडंग शेतांनी आपूण कितें तें सोलर पॅनल घालपाक दितलो. हाजो अर्थ कितें? सुदीन ढवळीकर मानता की पडंग शेतां आहा ती आनी रोवचे ना म्हूण कोण. हय मरे. लेट अस पॉयंट आउट समथींग वीच इज अ कन्क्लुजन. ताजो आमी तर्क कितें काडप? मंत्री म्हणटा की पडंग शेतांनी आपूण सोलर फार्म करूंक दिता. दॅट मिन्स शेतांनी शेती करची ना. शेतांनी आतां पावर प्रोड्यूस करतले. कळ्ळें तुका न्ही? सो गोवा इज स्लोली बींग कन्वर्टेड फ्रॉम एन रुरो अर्बन एग्रीकल्चरल स्टेट टू अ पावर इंटेन्सिव्ह रिक्वायरमेंट स्टेट. आतां नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी फुडें व्हरचीच. सरकाराचें हें जें आसा विचार आहा तो वायट ना. पूण जाता तितलीं शेतां वीच इज ऑलमोस्ट अरावंड 18,000 हेक्टर गोंयांत हीं शेतां पडंग आहा तीं कल्टिवेशनाच्या अंडर हाडूंक जाय. आनी हें हाडपा खातीर सरकार कितें करता हें जर आमी विचारलें जाल्यार म्हाका दिसता उत्तर सरकारा कडेन ना. सरकारान हात वयर केल्ले आहा. एग्रीकल्चर पॉलिसी इज जस्ट अ पॅकेजींग ऑफ ऑल स्किम्स ब्रॉट टुगेदर एंड सेड इट्स अ पॉलिसी. ताका विजनूच ना. विजन कशें आसपाक जाय तें हांवें एग्रीकल्चर पॉलिसीचें म्हज्या ऑब्जेक्शनान घालिल्लें आहा. आनी आतां म्हाका तेणी तें कमिटीचेरूय घाला. विजन कशें आसपाक जाय की 25 वर्सां फुडें तूं एग्रीकल्चरान कितें करतलो आनी तें जर करपाक तुजे मनान आसा जाल्यार तूं कितें स्किमी हाडटलो ह्यो आमचे प्लॅन आसूंक जाय. आतां ज्यो स्किमी एप्लिकेबल आहा त्यो सगळ्यो एक पॅकेज करप आनी ती पॉलिसी म्हणप. दॅट्स नॉट पॉलिसी. पॉलिसी इज विजन. पॉलिसी इज फार सायटेडनेस. पॉलिसी इज नॉट बींग क्लरिकल और ब्युरोक्रेटीक. आज आमचें हें आहा दीस इज पॉलिसी. दॅट्स नॉट पॉलिसी. दॅट्स अ क्लर्क्स स्टेटमेंट टू समबडी लायक द मिडिया. एक क्लर्काक म्हण विचारलें कितें आहा स्किमी? ह्यो आमच्यो गव्हर्मेंट स्किमी आहा. तें करपाक पॉलिसी म्हणनात. पॉलिसी म्हणटा ताका दूरदृश्टी आसपाक जाय की आज एग्रीकल्चर आमकां जाय, आमकां अर्बनायझेशन जाता आनी एग्रीकल्चर हाजे भितर बॅलन्स आमकां मेळूंक जाय. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, संदीप तुयेकार आनी निखिल जल्मी. ढवळे सत्यनारायणाच्या देवळात दर वर्साप्रमाण ह्या वर्सा नवरात्रा विविध कार्यावळी सयत मनयली. पळयात काय खिणचित्र. ह्या निमतान सत्यनारायण पुजा करतात. पुजेचे खाशेलपण म्हळ्यार दाम्पत्य गर्भकुडीत वचून पुजा करपाक शकतात. ते भायर भजन कीर्तन अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसतात. रातच्या वेळार आरत जाता.
वंदे विष्णुं भवभैरं सर्वलोकैकनाथम. आमची ह्या सत्यनारायणाच्या मंदिरात जवळजवळ 7 वर्सां जाली. आमी नवरात्र हांगा साजरो करतात. नवरात्र म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें, ब्राह्मणच पुजा करतालो आनी सांजची मागीर आरती करताले. सगळे गांवांतले लोक येताले, एकमेकाक सगळे धरून हांगा सगळे एकठांय येवन आरती करताले. पूण थोड्या वर्सांनी विचार बदललो आमचो. प्रत्येकाक दिसपाक लागलें की आपल्या हातून कितें तरी सेवा जावची. आनी त्या दृश्टीन मागीर हांगा एक आतां ह्या पयल्याच वर्सा आमचें अशें आशिल्लें. मागीर कोरूच्यान आमी कितें केलें, एक दिसाक एक यजमान म्हणजे कितें अशें ठरोवन बी अशें न्ही, स्वताची इच्छा त्याची जाता असो कोण तरी एक तयार जातालो. सकाळीं तो दाम्पत्यान पुजा करतालो ब्राह्मणकाराक. मागीर दीसभर तो सेवा करतालो. म्हणजे कितें आसा, वाती पळोवप, वाती शक्यतो ही माळ आसा ती पेटलेली उरता आनी प्रत्येक जण कितें हार, कितें तुळशी, कितें फळावर, कितें सेवा करता. संपूर्ण जगावर त्यांनी आपल्याला प्रेम करायला शिकविले. खरा तो एकची ब्रह्मा जगाला प्रेम अर्पावे. अहो, आपल्या भारत देशाचे धोरण हे तेच आहे. देशातील, राज्यातील, गावातील गोरगरीब, दीनदुबळ्या लोकांच्या उन्नती करता सधन सुशिक्षित लोकांनी प्रयत्न करावा. आपल्या बरोबर इतरही सुखी होतील याचा सर्वांनी विचार करावा. स्वतःवर प्रेम करण्यापेक्षा किंवा स्वतःचा विचार करण्यापेक्षा दुसऱ्यांचा, इतरांचा, देशाचा विचार करणे खूप महत्त्वाचे आहे. अशी समानता, एकता यातून देश घडतो. तोच विचार साने गुरुजींनी आपल्याला दिला. सचिन केवढा मोठा त्या सर्व देशभक्तांनी आपल्या भारताकरता केला. उमेश नायक हांव सांगूंक सोदता की आमच्या नवरात्र स्टार्ट जाले एक 10 वर्सां जाली. तेन्ना आमी आतां अभिषेक करता. तो अभिषेक करता तो आमी सगळ्या गांवां एकठांय करून करता. आनी हितून आमचे 2 यजमान ती येता आनी देवाची पुजा करता. तितून फूल अभिषेक आमी ब्राह्मणा द्वारा करता. तेन्ना आमचो गांव सगळो सपोर्ट करून हांगा आरती जाता. आनी आमच्यो बायल्यो जश्यो सुवासिणी सगळ्यो येवन हांगा जोडी हाडटा आनी देवाक दाखयता. हांगा 50 जोडी जाता आनी सगळे आपले जाता तशें हातभार लावन देवाची सेवा करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, नितीक्षा गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान टाय ब्रेकरात 5 विरोधात 4 गोल मारून 40वो सान जुजे दे एरियल पंचायत कप जिखलो. ही सर्त सान जुजे एरियल क्लबान घडोवन हाडिल्ली. वेर्ना स्पोर्ट्स क्लब आणि नावेली स्पोर्टिंग क्लब हांचे मदीं ही रंगतदार फायनल जाली. फूल टायमात दोनूय पंगडांनी 3-3 गोल केल्ले. नावेली पंगडाचो क्लिंटन नेसियोन 3 गोल मारून हॅट्रिक केल्ली. वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबा खातीर साल्वादोर गामान 2 गोल केले, जाल्यार राजेश सतरकारान 1 गोल केलो. क्लिंटन नेसयो मॅन ऑफ द मॅच आणि टॉप रन स्कोरर जालो. साल्वादोर गामाक वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबाचो सगळ्यात बरो खेळगडो म्हूण किताब मेळ्ळो. ह्या खेळाक वेळीचो आमदार क्रुज सिल्वा हाजीर आशिल्लो. दोनूय पंगडांनी जैत मेळोवपाक पुरायेन यत्न केले. शेवटाक नावेली स्पोर्टिंग क्लबान वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबाक टायब्रेकरात 5-4 अशा गोल फरकान हारयलो. पळयात रंगतदार डावपेच. सुवाते आजच्या दिसाक सांजे देहाऱ्या लोकांक तांच्या सोयऱ्यान एकठांय जाल्ल्या लोकांक आजच्या दिसाची फेस्ताची बोमी वांडता. आमच्या गांवांनी सदांच एक ट्रॅडिशन आहा. त्या फेस्ताच्या दिसाक मिस जाले सांजचे एक टुर्नामेंट जाता फायनल. ते भाशेन मागीर रातचो एक तियात्र जाता. आनी आयज सेम ट्रॅडिशन आजच्या सांजे देहाऱ्याला तशेंच सांबाळून दवरता.
सकाळची मिस जाली आता फायनल सांजचो आयज तियात्र जालें आयज हे 40व्या टुर्नामेंटाचे फायनल आयज जाता ते सभासकी दिता सांज स्पोर्ट्स क्लबाक ही 40 वर्सां तुमी हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो म्हणून आनी ही 40 वर्सां ह्या टुर्नामेंटान ज्या भुरग्यांनी पार्ट घेतलो जावं ते हे गांवचे दुसरे गांवचे हिंगा खेळोन गेला ते आयज दुसरे क्लबांनी खेळोन हो स्टेटान खेळोन नॅशनल इंटरनॅशनल जावन गेले आसतले एक असो टुर्नामेंट ऑर्गनायझर करप म्हणल्यार एक भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिवप आनी हे सांजे स्पोर्ट्स क्लबान हे प्लॅटफॉर्म दिलो आनी असले फुटबॉल त्यांनी तयार केले आसतात आयच्या दिसाक 40th फायनलाक जायत्यो टिमी जे फायनलाक टुर्नामेंटाक पार्ट घेतले आसतले आनी आयज दोन टिम्यो वेर्ना स्पोर्ट्स क्लब आनी नावेली स्पोर्ट्स क्लब दोगांयनी हांव शाबासकी दिता कित्याक तुमी ह्या फायनलाक पावले म्हणून आनी आयज हे फर्स्ट हाफ जालो सद्याक नावेली स्पोर्ट्स क्लब 3 गोलां लीड आहा समजत आतां दुसरे हाफाक वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबान गेम दाखोवन ते ड्रॉ करून जिखोवन ट्राय करतले म्हणून सो आनी एक फावट सांजे स्पोर्ट्स क्लबाचे प्रेसिडेंट आनी ताचे वांगड्यान म्हाका हे टुर्नामेंटाक फायनल आपोवन हे टुर्नामेंटचेर केस दवरना ही 2 उतरां सांगून दिली म्हणून कारजंतान दिली फुडल्या सप्तकांतले हवामान धादोसकाय दिवपी उरतलें कुपां दिसतलीं पूण वातावरण सुकेंच उरतलें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरूं येता मंगळारा सकाळी धुके आनी उथळ धुके सुरू जातले अशी अपेक्षा आसा लोकांक शिटूकसाणेचो सल्लो IMDन दिला दीस वता तसो हवामान दाटिल्ल्या कुपांक लागून दमट उरतले तापमान चडांत चड 34 मेरेन पावूं येता पूण कांय सुवातांनी ते 40 मेरेन पावूं येता रातचे मळब निवळ उरतले तापमान 24च्या सुमाराक देंवतले 24 तारखेक सकाळी उथळ धुके दनपार मेरेन मळबात कुपांचे दर्शन पावस पडपाची शक्यताय ना मंगळारा चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस बोट धन्यांक खर दर्याची शिटकावणी ना ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो